भरती रेश 200 मिटरावयल्यान 50 मिटरांचेर व्हरपाचे सरकाराचे प्रयत्न चालू आसात. त्या खातीर CRZन भरती रेश 50 मिटरांचेर करपा खातीर नोटिफिकेशन काडलां. मात गोंयकारांनी CRZाक कार्यालयान काडिल्ल्या नोटिफिकेशनाक विरोध करपाक सुरवात केल्या. बुधवाराक गोवा अगेन्स्ट CRZ बावटे सकल गोंयचे रांपोणकार, काँग्रेस, आम आदमी, बिगर सरकारी संस्थांनी एकठांय येवन धरणां धरलीं. उपरांत CRZ कार्यालयान वचून वांगडी सचीव रवी झाक निवेदन दिलां. मॅनेजर आयज CRZ ऑफिसान येयला. बिफोर दॅट ऑल्सो वी हॅड गिवन हिम अ मेमोरेंडम. कांय रिप्लाय येवना म्हणून आयज आमी येयला. 10 दिसाचो टायम दिला बिकॉज वी क्वेश्चन द मेंबर सेक्रेटरी. ही फेल्ड टू आन्सर. ही पुट द ब्लेम ऑन MOF. ही इज एक्टिंग लायक अ पॉलिटिकल पार्टी, लायक अ पॉलिटिशियन म्हणपाक. तो ब्लेम MOFाक घालता. MOF कोणाचो? गोंयचोच न्हू. गोंयचे सरकार BJP MOFाक आसा. MOF मिनिस्टर गोंयची, पण तो म्हणटा MOFान केलें. म्हळ्यार स्टेटान मोन्या भाशेन कितेंय एक्सेप्ट करपाचें. CRZ had special provisions for Goa. That provision, it's a mandatory rule by the government. The government has to see that those provisions are still there in place. You cannot amend the provision. MOF will not know what is happening in Goa. It is the Goa CRZ which has to tell the MOF what the Goans did and what is our environment and what is our coastline. सो आम्ही सरकाराक मागता की 10 दिसा भितर तुम्ही कॉन्क्रीट प्रपोजल दिवचे की हे CRZ तुमकां नाका म्हणून. नाल्यार आमी सगळे गोंयचे लोक आयज सगळे पॉलिटिकल पार्टी एक जालेले आसा ह्यो इश्यूचेर. आनी हे पळय पॉलिटिकल पार्टी पळय एक जाला हेजेर कळटा की हो इश्यू कितलो सिरियस आहा. आनी हे दीस इज इन एवरीवन्स हार्ट एंड सोल. सो दीस गव्हर्मेंट कॅनॉट मॅन्युप्युलेट अस एंड वी वॉन्ट द CM हू इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर. He should act. He is one of the most intelligent chief minister of India, we say. But where is his intelligence gone? Is he for environment or against environment? तेणें clear करूंक जाय. CRZ 2018 आमी निषेध मारता. जरी तर आमी शेकवाल्यांचेर असले कायदे काडले जाल्यार आमी शेकवाले खंय उत्तले ते गव्हर्मेंटान हे केन्ना चिंतलेले ना. शेक जे आसा ते आमचे एक लायव्हलीहूड जावन आसा. पूण हो गव्हर्मेंट कांयच चिंतिना. फाटल्या प्रिवियस गव्हर्मेंटान तरी आमकां एक शेकवाल्यांक एक लेटर धाडलेली विचारून की तुमची सजेशनां आनी ऑब्जेक्शनां कितें आहा ती तुमी सांगा. पूण अशें दिसता की ह्या गव्हर्मेंटाक कोणाचेंच चड करून लोकलांचें तांकां आयकोंकूच नाका. तो दादागिरीन चलता. आपल्याक जाय तें करूंक सोदता. आयज हो 200 मिटर आसलेलो 50 करूंक सोदता. पूण 50 पळय आहा ते कोणाक लागून कोत्ता तें आमकां खबर ना. लोकांक फोटोवंक सोदता की तुमची इलिगल घरां पळय आहा ती रेगुलरायज जातली. पूण कशी जातली ती सांगना. रेगुलरायज जातली देखून आमी ह्या कायद्याचेर खोरपणीन आमी निशेध मारता. We tried humanely and in a very gentlemanly way to solve this problem within the premises of the office, but it looks like it's not happening. And once the 10-day deadline which is given to the government gets over, this issue will be solved on the streets of Goa. Amen. And only on the streets of Goa. 10 दिसांचो टायम दिला. ते असली भाशणां आमकां बिश्टें हे वाटेन ते वाटेन धुकलून ते चलचें ना. वी हॅव गिवन हिम अ डेडलायन. ही हॅज टू गिव अ रिटन रिप्लाय टू आवर मेमोरंडम. ताणें बरोवन दिवंक जाय आमकां. ही इज पुशींग द ब्लेम. आमी तुमचे धाडलां हेंचे धाडलां गव्हर्मेंटान धाडलां. तो म्हणटा गव्हर्मेंटान सगळे स्टेक होल्डर्सांक घेवन अप्रुवल दिला. आय वॉन्ट टू नो Goans against CRZ, the people of Goa, the Raponkars, the shack owners, the business community, the people of Goa want to know who are the stakeholders that they consulted. The people of Goa are the stakeholders. They will decide the CRZ notification, not this government. Ye 8 जण निवडून आयिल्ले. This is not a government of the people. They have taken hold of some few हांगाचे चोरांक घेतले आनी ते गव्हर्मेंट केला. That's why they are blind. They are deaf to hear the voices of the people. सरकाराक आयज भरती रेश 50 मिटरांचेर करपाची आसली जाल्यार CRZ कायदो सुरवातीक हाडलेलो तेन्ना 200 मिटर करून गोंयच्या रांपोणकाराची घरां कित्याक मोडिल्ली असो प्रश्न रांपोणकार करतात. हांव एकूच BJP सरकार विचारूंक सोदता. जेन्ना पयलो CRZ कायदो हाडलो तो 200 मिटरांचेर तो कोणेच आमी सरकाराक सांगना 200 मिटरांचे 200 न्ही 500 मिटर CRZ कायदो कर म्हूण. जेन्ना सरकारान केलो
आनी आमी आमची रांपोणकारांची फिशरमॅनांची पळय घरां आसलीं ती डेमॉलिश केली 200 भितर म्हणजे 1991 आफ्टर पळय ती घरां आसली ती डेमॉलिश केली जाल्यार 7,500 घरां आमची कोस्टल ताका सगळे तेणी पडून उडयली जाल्यार ही 50 मिटरांचेर तर तो कायदो हाडटलो जाल्यार ही आमची घरां कित्याक मोडली सरकाराक हे पळयलें आमी सदां BJP सरकाराक जेन्ना ही सरकारान पळय घर मोडलें आनी आतां आमी मागताय फिशरमॅन आख्खे गोंयचे रांपोणकार मागताय पुढचे हो 50 न्हू 200 मिटर आहा आनी 250 आतां 700 गोंच म्हणून मातांनी सालदानान पयलीं रांपोणकारांक सांगलेलें सरकार आयज 200 मिटरांतलीं तुमची घरां मोडटा हेच सरकार परते हो जागो दिल्लीकारांक दितले अशें तेन्ना सांगलेलें ताची उतरां आयज खरीं जातात अशें रांपोणकार म्हणटात तशेंच गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हूण मिरोवपी खंय आसात असोय प्रश्न रांपोणकार करतात आमकां हे मातांनी पयलें सांगून दवरलें जेन्ना हो CRZ कायदो हाडला फक्त लोकांक फटोवपाक आनी कोस्टल पळय लोकांक टॉडी टॅबर्साक फिशरमॅनाक थिंगाचे काडून सायडीक घालपाक आनी लोडवो चेंज करतले आनी मागीर तो झिरोवाचेर हाडले म्हूण कित्याक हॉटेलांक व्हड बिजनसमॅनाक भांडवलकारांक दिल्ली पार्टीक हो जागो दिवपाक आज ऑलरेडी हो दिल्ली पार्टीक बिजनसमॅनांनी हॉटेलमॅनांनी सगळो कोस्टल एरियाक गेलो आहा पूण तांकां तो कांयच करूंक मेळना जेन्ना तांकां बेनिफीट मेळपाक हो कायदो तेणी हो चेंज करून हो 50 मिटरांचेर हाडून गेला जेन्ना आमी मागताय सरकाराक आनी BJP सरकाराक सांगताय आनी गो फॉवर्डाच्या सुप्रिमाक सांगताय गोंयांत गोंयकारपण पळय म्हणटा तो आज खूंय निरला गोंयांत गोंयकारपण गोंयचो लोक कोस्टलाचो बोब माता CRZ आस्त देश आसली म्हूण आनी वयल्यान जाल्यार 700 मिटर कोच म्हणून जेन्ना तो आज वखबर आहा कित्याक तेणी सगळे जजीर गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रीम ते सगळे मेळोन कोस्टलाक तेणी जागे घेयलो आनी आतां तांकां ते बिल्ड करपाक ते 50 मिटरांचे हाडूं सोदताय गोंयच्या लोकांक कांयच फायद ना फिशरमॅनाक कांयच फायद ना आनी हो चर्चील सांगता अन्नाडी वारकेंचो 50 मिटरांचे हाडलेले रांपोणकारांक कांयच फायद हो खंयचो रांपोणकार हो रांपोणकारांक कांय इफेक्ट जावपा ना म्हणून कांय माल पडपा ना हो सांगपाक कोण आमी जाचेर हांव सांगता जेन्ना तूं तर सपोज आतां एसेंब्लीन सांग हो 50 मिटर लोकांक नाका 200 700 मिटर जावो हो कायदो कर म्हूण एसेंब्लीन तेणें सरकाराक सांगपाक मागणी करता कडेन येता त्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारान आपलो निर्णय CRZ संदर्भात जाहीर करचो अशी मागणी आम आदमी पक्षाचो सरचिटणीस प्रदीश पाडगांवकारान आनी हेरांनी केल्या सगळे NGO आनी गोंयचे आम आदमी पार्टी काँग्रेस आनी NCP हांच्यांनी उलो मारलेल्या CRZ अगेन्स्ट 2018 नोटिफिकेशना खातीर आयज हांगा आमी ऑफिसा कडेन मेंबर सेक्रेटरीक मेमोरंडा दिवपाक प्रोटेस्ट करपाक एकठांय जाल्ले आसा ह्या बाबतीन हायकोर्टान बॉम्बे हायकोर्ट गोवा बेंचान नोंद घेतल्या आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की हाजेर कितें तरी परते लोकां पर्यंत पावून भासाभास जावची म्हणून हें गोंयचें राज्य सरकार आसा तें गोंयकारपण काबार करपाक उठल्या आमकां एकूच आशा दिसता ती हाजे फुडें खंयचे तरी आमकां एक न्यायालयांतल्यान कितें तरी न्याय मेळटलो आनी हें CRZ नोटिफिकेशन फाटीं सरतलें म्हणून हांव आयज ह्या NDA घटकांतले जे घटक पक्ष आसा NDA सरकारांतले जे घटक पक्ष आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड आनी ताजे भायर रोहन खंवटे गोविंद गावडे हांचे सारकिले जे मंत्री आसात तांचे कडेन सगळ्यां कडेन हांव तांकां जाहीर चॅलेंज करता ओपन आव्हान दितां की तांच्यांनी फाल्यां जेन्ना एसेंब्ली सुरू जातली तेन्ना एसेंब्लीन आपलो स्टँड क्लियर करचो की आपूण बाबा गोंयकारां वाटेन आसा काय गोंयकारांक काबार करपाक आसा तुम्ही हे CRZ नोटिफिकेशन काढूंक जाय आमी सगळे NGO बराबर आहा जायते पॉलिटिकल पार्टी वचून आमकां सपोर्ट करता हांव तुमकां मागता की तुमी तोंड उगडा हे एसेंब्लीन आनी तोंड उगडून तुमी पळया की हे सगळे CRZ 50 मिटराचे पळय नोटिफिकेशन आहा तें काडून घेया नाजाल्यार आमी फुडले इलेक्शना पासून आमी फाटल्यान आसतले तुमच्या मनोहर पर्रीकार संरक्षण मंत्री जाल्लो तेन्नाच्यान तो गोंय काबार करपा खातीर वावुरता असो आरोप आपाचो वाल्मिकी नायकान केला 4 वर्सां पयलीं कितें जाल्लें तो तुमकां खबर आसा आमचो गोंयचो पॉलिटिशियन येद्या व्हडल्या पदवीर डिफेन्स मिनिस्टर जाल्लो पूण ज्या दिसाच्यान मिस्टर मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर जाला त्या दिसाच्यान गोंय काबार करपाची सुपारी घेतिल्ल्या भशेन काम करपाक केला ताणें चालू पयलीं म्हळ्यार मायनिंगाचो येदो प्रॉब्लम जालो
तो तांणी सोडूंक ना. ताज्या वयर कोल हब हाडलो आमच्या हांगार, रिवर नॅशनलायजेशनाचें काम चालू केलें आनी हो आतां CRZाचो नोटिफिकेशन जो हाडला, आम आदमी पार्टी कॅटेगोरिकली स्टेट्स दॅट दीस वील बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गोवा. हाज्या मागीर गोंय उरचें ना. तुमी म्हणिल्लें गोंयकार आनी गोंयकारपण सांबाळपाक तुमी सरकार हो केल्लो म्हणून 2017 चोरयेचो सरकार केल्लो. मायनींग, कोल हब, रिवर नॅशनलायजेशन आनी आतां CRZ हाडून गोंय काबार करता तुमी. नुस्त्यान फॉर्मालीन घालून गोंयकाराक काबार करता. सो गोंयकारपणाची कितें भाजी करून घातले तुमी. आमकां हें CRZ नाका आनी तुमी जर आमच्या तोंडान घालपाचो प्रयत्न केल्लो ताचे कॉन्सिक्वन्सीस तुमकां भोगचे पडटले. येता त्या विधानसभेन काँग्रेस पक्ष CRZ प्रश्नांचेर आवाज करतलो. तशेंच CRZ नोटिफिकेशन 2018 रद्द करपाची मागणी करतले, अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान म्हणटा. ज्यांनी हो विषय पयलीं पासून घेतला की हो ड्राफ्ट जो आयिल्लो त्या ड्राफ्टा विशयी अनेक लोकांची जे ऑब्जेक्शन फायल केल्ली, रिटर्न ऑब्जेक्शन फायल केल्ली. हजार लोकांनी म्हणजे लाखांनी म्हणजे एक सायन मारपी लोक लाखाचे वयर आसले आनी अशें ऑब्जेक्शन दिवन सुद्दां तांकां कॉन्फिडन्साक घेयनासतना कोणाकच गोंयच्या मनशाक कोणाकच कॉन्फिडन्स घेयनासतना हजारांनी लोकांनी जेन्ना ऑब्जेक्शन दिल्ले आसात तांकां केअर काडनासतना एक सायडीन सरकार त्या जो ड्राफ्ट आयला ताका जो पत्र बरयता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की तुमचें ड्राफ्ट आमकां मान्य आसा. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ म्हळ्यार तुमी कोणाक कॉन्फिडन्साक घेयना. हेजो अर्थ तुमकां गोंयची जनतेची पडली ना. तुमी फक्त खंयच्या वयल्यान खंय इंस्ट्रक्शन येता जाल्यार तुमी ताबडतोब करून दितात. हांगा तुमी लोकांक ग्रांटेड घेतात. आयज जर ऑफिसराची रिप्लाय सुद्दां आसता ती वेगळीच. आमी फुडें फॉरवर्ड केला, आमी अशें केलां तशें केलां. त्या लोकांक इयर आपल्या आंगा वयली काडटात. कोणी हें करप. एक म्हणजे लोकांक गोंयच्या लोकांक कॉन्फिडन्साक घेतलो ना. आज इतली मोठे प्रमाणे NGO लोक आसात, पार्टीचे आमचे लोक आसातच, पूण NGO लोक आसात ते फुडें सरलात. कोण कोणाक कॉन्फिडन्साक घेयनासतना फिशरमॅन कम्युनिटी आसा, सगळ्या लोकांचे ऑब्जेक्शनाक कोणाकच कॉन्फिडन्स घेयना तुमी फुडें सरतात, हें सारकें न्ही. दुसरें म्हणल्यार एसेंब्ली कॉल केल्ली आसा, 2 दिसांनी एसेंब्ली जावपाची आसा. थंय सगळे जे पॉलिटिशियन आसा सगळे पार्ट्यांक विश्वासा म्हणजे सगळे MLAक विश्वासाक घेवंक जाय आशिल्लें. हावजा हेजें डिस्कशन जावपाक जाय आसलें. हें डिस्कशन जालें ना हांगा. आनी एक सायडीन खंय तरी काडटा तुमी ड्राफ्ट आनी ताका मान्यता म्हणून पत्र बरयतात. हें खंय तरी म्हाका दिसता चुकीचें. हाजेर ताबडतोब सरकारान हें फाटीं घेवचें. हाजेर परत चर्चा जावची. गोंयचे रापणकार धरून ते गोंयचे NGO धरून ते गोंयची सगळी पार्टी जे आमची काँग्रेस पार्टी बरोबर अनेक लोक आसात, सगळे लोक ज्यांचो डिमांड आसा तांकां कॉन्फिडन्स घेवचें आनी हावजाक हेजी चर्चा जावची. आनी जो ड्राफ्ट जो आयिल्लो त्या ड्राफ्टाचेर जें पत्र गोवा गव्हर्मेंटान बरयल्लें आसा आमकां मान्य आसा म्हणून, आमची मंजुरी आसा म्हणून जें बरयल्लें आसा तें ताबडतोब विड्रॉ करचें, फाटीं घेवचें.